SEZ वाल्यांक व्याजाचे पैसे फारीक करपाच्या भानगडीत मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो हात, काँग्रेसीचो आरोप. 132 कोटी फारीक केल्यार सुप्रीम कोर्टान वचपाची शिटकावणी. गोवा फॉरवर्डान धाडली ट्रॉजन डिमेलोक कारणां दाखय नोटीस, ताका काँग्रेसीन विकतो घेतला, पार्टीचो आरोप. दिल्ली वचून येतसावन मायकल लोबो जालो थंड, मुख्यमंत्री 15 दिसांत म्हजे प्रश्न सोडयतलो, मायकलाचो दावो. बुन्यादी फातर घालून 1 वर्स जालें तरी उबें जायना वेर्ण्या नुस्त्या मार्केट, नुस्तेकारां काडटात त्रास नुस्तें विकताना. नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी आनी आतां खबरो विस्तारान. 123 कोटीच्या SEZ जमिनीवेल्या व्याजात भानगड आसा हो आपलो आरोप सिद्ध करपा खातीर काँग्रेस आतां आनीकय चड पुरावे घेवन मुखार आयल्या आनी ह्या भानगडीत मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो सरळ हात आसा असोय आरोप विरोधी पक्षान केला. जमिनीच्या पैशांचेर व्याज मेळचे ना हो आपलोच नेम घुवणावन IDCन SEZ वाल्यांक व्याजाचे पैसे दिल्यात अशें ताचें म्हणणें आसा. SEZची 38 लाख चौखण मीटर जमीन परत घेवपाची जाली जाल्यार उद्देगीक उदरगत महामंडळ तांच्या पैशांचेर व्याजाचे पैसे फारीक करचे ना अशी अट पयलींच घाल्ली आशिल्ली. पूण हो नेमच बदल्लो आनी ताचे खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयांत येवन 27 जुलयाक मंत्रिमंडळाची बसका घेतली आनी मागीर एजंडाचेर नासतना लेगीत महामंडळान बोर्डाचे बसकेत हो निर्णय घेतलो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा. SEZ वालेच आयज गोंयांत कसिनो चलयतात अशेंय तो म्हणटा. नाव SEZ अलोट जाल्ली ती गायडलायन्स सांगता तुमकां. The surrender policy as per 2014 and 2016 guidelines is as under. The amount paid by the allotee towards the lease rent, interest on premium, penal interest, possession fees, service tax to the corporation shall stand forfeited. Forfeited म्हळ्यार त्यान परत मेळना, कॅन्सल जालें. तेजे मुखार म्हणटात, however the allotee shall not be entitled for any interest on the refunded or refundable amount. In spite of this, what they are saying, therefore the board is opined that the entire amount of the paid by SEZ parties to IDC, that is 1.32 crores, shall be refunded back to them along with interest. Same एखादे रेजोल्यूशन पास करतात. कॅबिनेट नोट एक जाता, कॅबिनेट रेजोल्यूशन घेता. 27 जुलयाक एक कॅबिनेट मिटींग जाता आनी त्या कॅबिनेट मिटींगेक एक रेजोल्यूशन घेता टू टेक बॅक लँड ऑफ 38,40,886 स्क्वेअर मिटर्स, ओके, अँड टू पे दॅम. आनी सुप्रीम कोर्टाची डेट केन्ना आसा सुप्रीम कोर्टान? 31 जुलय 2018. 27 जुलयाक तो येता आनी स्पेशल मिटींग घेता फक्त SEZ खातीर. सो एक्चुअली तेंचे कडल्यान पयशे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले, ते सोडून तेंचे पयशे आनी वयल्यान इंट्रस्ट तांकां पे करपाक जाय. हे कसलो सरकार? आनी हितून डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर लिंक जाता, कारण एज अ इंडस्ट्री मिनिस्टर. आनी तो कॅबिनेट चेअर करता, त्या कॅबिनेटीन हे मिटींग रेजोल्यूशन घेतात. आनीक आयज गव्हर्मेंट IDCचेर प्रेशर आसा की बँके कडल्यान लोन घेयात आनी तांकां पे करात. गव्हर्मेंट जे IDCचे ऑफिसर आसा तांकां आमी वॉर्निंग दितात, तुमी हो लोन काडपाचे भानगडीक पडनाकात. तुमी तांगेले जे पयशे भरलेले आसा ते रिपे करात. आनी तुमी जे रेजोल्यूशन इलिगली घेतलेलें आसा ते रेजोल्यूशन इमिजिएटली कॅन्सल करात. चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराकूय सांगता, तूं अननेसरी हे मॅटर परस्यू करनाका, तूं आमचे पयशे टॅक्स पेयराचे पयशे हांकां दिवपाचे भानगडीक पडनाका. आनी गरज पडली जाल्यार सुप्रीम कोर्टान सुद्दां आमी इंटरव्हेन जावपाची आमी तयारी दवरतले. हिमसेल्फ वॉज अ कंप्लेनंट एंड नाव इज गोईंग एंड कॉम्प्रोमायझिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. सो वॉट इज दिस? And they are the same promoters, huh? Casino promoters and SEZ promoters are linked. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. ट्रॉजन डिमेलोन केल्लो आरोप गोवा फॉरवर्डान गंभीरतायेन घेतला. हाचेर ताका शो कॉज नोटीस धाडल्या. ताची जाप दिवपा खातीर ताका 8 दीस दिल्यात. ताचे कडल्यान स्पश्टीकरण आयले उपरांत ताचेर कितें कारवाय करपाची ती थारायतले अशें गोवा फॉरवर्डान मंगळारा सांगलें. फॉर्म्युलिनाचेर 5 ऑक्टोबराक विजय सरदेसाईक बरयल्लें पत्र ट्रॉजन डिमेलोन लोकांक दाखयल्लें. FDAची अधिकारी इवा फर्नांडिसान गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्यांत फॉर्मेलिन सापडिल्ल्याचो दावो केल्लो. देखून तिचो मानसीक छळ जातालो. हाचेर मंत्री विजय सरदेसाय वोगी कित्याक रावला असो प्रस्नय ट्रॉजनान पत्रांतल्यान विचारिल्लो. गोंयकारपणा बदला गोवा फॉरवर्ड आतां ल्हव फटींग
फटिंगपणाची संस्कृताय आपणावंक लागला अशा उतरांनी ट्रॉजन डिमेलोन टिका केल्ली. देखून पक्षविरोधी काम केल्ल्याचो ठपको दवरून गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसायान ताका शो कॉज नोटीस धाडिल्ली. पार्टी भितर पार्टी फोरमाक सकाळी सांगनासतना तो जो प्रेसाक गेला, इलेक्ट्रॉनिक मिडियांत गेला आनी सोशल मिडियाचेर ताणें जें घालां ताजे बाबतींत ताजेर डिसिप्लिनरी एक्शन कित्याक घेवची न्ही अशें म्हणून ताका शोकॉज नोटीस ऑलरेडी इश्यू केल्ली आसा. 8 दीस भितर ताणें रिप्लाय दिवचे अशें ते शोकॉज नोटिसाक सांगलां आनी पार्टी वील अकॉर्डिंगली टेक एक्शन आफ्टर ही रिप्लायज टू द शोकॉज नोटीस. ट्रॉजनान केल्ल्या आरोपा उपरांत दिलीप प्रभुदेसायान प्रसिद्धी पत्रक जारी करून हो काँग्रेसीचो रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह अशें म्हळां. ट्रॉजनाचें नांव घेनासतना जम्पिंग जॅकाक काँग्रेसीन ऑफर दिल्या अशें ताणें म्हळां. ही काँग्रेसींतली घर वापसी अशेंय तो म्हणटा. फॉर्मेलीन विशयावेल्यान ट्रॉजनान आपल्याच गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर आरोप केल्ल्यान आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीक आयतीच संद मेळ्ळ्या. See, it is the internal matter of Goa Forward Party because the Vice President is writing to the President. So I think it is their matter, but what to take for us is the matter which Congress Party had been raising time and again about that special designated officer Iva Fernandez, who actually is a upright officer who has done that testing. And thereafter, since she did not succumb to anybody's pressure to change the reports, I think from that time onwards, she was being tortured. She was being asked not to move out of Goa. She is not a member of Congress. Congress has got too many fellows here. We don't require to instigate to go forward. And Yeah, tell me. Goa Forward of late, they see everywhere Congress. ते न्हिदतानाय काँग्रेस दिसता तांकां, उठ्ठनाय काँग्रेस दिसता तांकां. सो कितें जाता तितून काँग्रेस दिसता तांकां. फॉर्मेलीन जाता थंय सुद्दां काँग्रेस दिसता तांकां. ओके, सो कितें प्रॉब्लम जाता तांकां काँग्रेस दिसता. सो हे आमचे प्रॉब्लम न्ही, तांचे प्रॉब्लम. सो दॅट इशू वी आर सपोर्टिंग. वी आर नॉट सपोर्टिंग ट्रॉजन बिकॉज इट इज देयर इंटरनल मॅटर, बट वी आर सपोर्टिंग द इशू ही हॅज रेस्ड which we were raising from at least 3-4 times we have raised. गोवा फॉरवर्डाचो ट्रॉजन डिमेलो हाणें पक्षाचेर कितें तरी एक वक्तव्य केलें आनी आमकां भितर हस्तक्षेप करपाचो ना, कित्याक तर ती एक तांच्या पक्षाची इंटरनल गजाल. पूण फॉर्मेलीन इश्यू हो जो सध्या पब्लीक जाल्लो आसा, सगळ्या लोकांच्या जिविताक अपाय करपा सारकेलो आसा, ताका लागून आमकां मदीं पडचें पडटा. ट्रॉजन डिमेलोन जे कितें प्रश्न उपस्थित केल्या ते खरे लोकांच्या हिता खातीर केल्या आनी ताणें मागलां की आयवा सारकिली जी एक स्पश्ट काम करपी जावं नितळ काम करपी अधिकारी आसा तिचो छळ जावंक फावना. तिचो छळ कित्याक चल्ला सरकाराचे वतीन हो ताणें प्रश्न केला. ताणें विचारला की फॉर्मलीन इश्यूचेर गोवा फॉरवर्ड आपूण जो गोंयकारपण म्हणपी पक्ष आहा तो कित्याक उलयना आनी हातूंत ताचें कितें चुकलां. तर ताका आतां शोकॉज नोटीस धाडल्या. की भितर शोकॉज नोटीसीन कितें म्हणलां की हाणें 5 फावटी पयलीं घर वापसी केल्ली, आतां 6वे फावट तो घर वापसी करपाच्या तयारीन आसा. अरे तुमकां खबर आसली 5 फावटी ताणें घर वापसी केल्या तरी आसतना तुमी ताका वायस प्रेसिडेंट केलो पक्षाचो, तरी तुमी ताका चीफ स्पोक्सपर्सन केलो, तेन्ना तुमकां कळोन नासलें. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आलवारो जमिनीच्या बाबतीत सरकारान श्वेतपत्र जाहीर करचें. सरकारान कितल्या जमिनींक टायटल दिलें, जमिनी विकून कितले पयशे सरकाराच्या तिजोरेंत घाले, तातूंतल्यो कितल्यो जमिनी गोंयकारांक दिल्यो आनी कितल्यो भायल्यांक दिल्यो ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. गोंयच्यो जमिनी भायल्यांक दिवपाक आमचो खर विरोध आसा. मोठ्या प्रमाणात जमनी भायल्यांक दिवपाचें हें षडयंत्रच. सरकार हाची जाप दिना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा ह्यो जमनी शेत भात ओंपपी थळाव्या लोकांक वा गोंयकारांकच दिल्ल्यो जाल्यार हरकत नासली. पूण तशें करिनासतना ह्यो जमनी एने करून भायल्यांच्या घशेत घालपाक सोदतात ताचो आमी निशेध करतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमकां एक वायट पेपर जायो. कितलें लँड रेग्युलरायज जालें तें, कितल्या टायटल डेफिनेटीव दिलें तें, कितले पयशे येयले ते विकून, ऑल दीस डिटेल्स आमकां जाय एज अ वायट पेपर. बिकॉज आमगे चार्ज आहा हे गव्हर्मेंटाचेर आनी चार्ज म्हळ्यार आमगेली की गोंयकारांक सोडून ही लँड भायल्यां वयता हेजेर ओपोज आहाय. आनी हो वायट पेपर जर तो दिना जाल्यार आमी वी वील प्रोटेस्ट बिकॉज वी आर व्हेरी क्लियर
जेन्ना गोंयकारपण हे गव्हर्मेंट म्हणटा आनी सगळ्याकूच चार्ज जालो हा फोटिंगपण म्हणटी हेजेर क्लियर येवपाक जाय ह्या गव्हर्मेंटान. आनी गव्हर्मेंट जर तर म्हणटा, हांव कोणाचें नांव घेना, मिनिस्टराचें नांव घेना, गव्हर्मेंट जर म्हणटा, कित्याक हो BJP लेड गव्हर्मेंट, मनोहर पर्रीकर लेड गव्हर्मेंट, तो जर तर म्हणटा आमी जर तर रॉंग सांगताय जाल्यार तेणें आमकां इश्युरन्स दिनी व्हायट पेपरान की लँड ही जी अल्बरा लँड जाल्यार ती भायर घालना, भायर लोकांक जावं आउटसायडरांक गेली ना. कसवट जावपी शेतांचें रुपांतर पडंग जमनीत करून भायल्यांक मोठ्या प्रमाणात जमनी विकपाचें हें षडयंत्रच अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. There are already protests for Alvara lands. There are two issues in that. One is lands which are already given before, that is in 1917, and lands which are encroached. They are all government lands. And the second issue is agriculture. Now you are going to change the scope from agriculture to non-agriculture by selling the land. Now, doesn't it smack a scam? Now we have asked for a white paper. How much is the land? How much land has been applied for regularization? How much land? तुवें कितली रेग्युलरायझेशन मागल्या, कितली तुवें कितले पयशे तूं केले आतां? आय एम आस्किंग गव्हर्मेंट, या रोहन गावडे. गव्हर्मेंट डजंट मीन रोहन गावडे. आय एम आस्किंग द गव्हर्मेंट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. नुस्तें माफियांक राखण दिवपा खातीरच अंतरराष्ट्रीय एजन्सीची नेमणूक केल्या असो आरोप समाज वावुरपी तारा केरकरान केला. गोंयचें नुस्तें भायर धाडचें न्ही, तशेंच थळाव्या नुस्तेकारांक अनुदान कमी पडटा जाल्यार तांकां तें वाडोवन दिवचें अशी मागणी तिणें केल्या. पळयात पुराय बातमी. नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा काय ना हे गोंयच्या अन्न आनी वखदां प्रशासनाने तपासूं येताले. अशें आसतना लेगीत सोमारा सरकारान ते खातीर आंतरराष्ट्रीय एजन्सीची नेमणूक केली. हो मोठो घोटाळो. TCP मंत्री तो लिपोवपाचो यत्न करता असो आरोप तारा केरकरान केलो. हाचेर काँग्रेसीनय सरकाराचो फोग काडलो. गोंयचें नुस्तें भायर धाडून लेगीत गोंय सरकार ट्रॉलर आनी थळाव्या नुस्तेकारांक 100 कोटी रुपयां परस चड अनुदान दिता अशें काँग्रेस म्हणटा. कालच विजय सरदेसाय आणि आमचो विश्वजीत राणे यांच्यानी मिटींग घेतली मडगांव आणि मिटींग घेऊन सांगता की आंतरराष्ट्रीय संस्था आसा ते काडटले की फॉर्मेलिन आसा का ना ते पळोवपाक लागून. हांव एक प्रश्न विचारता विश्वजीत राण्याक, बाबा विश्वजीत कित्याक ते तुका भायले आंतरराष्ट्रीय जाय? तूं हे आसा येदे व्हडले ऑफिस बांदला, तर इतले स्टाफ घेतला, ते स्टाफ बी सगळे घरा कडेन धाडटा, ती बिल्डींग सगळी मोडटा आणि आंतरराष्ट्रीय करूंक सोदता. हे दोगूय मिनिस्टर एक जाल्या आणि ते 5 लाख पळय दिसाचे येता ते भागोवन घेवपाक लागून आतां आंतरराष्ट्रीय कडेन हो एक व्हडलो घोटाळो करता. लोकांचो विश्वास घेवपाक जाय जाल्यार गोंयचें नुस्तें इतले तुमी जे सबसिडी दिता तांकां आनीक जाय जाल्यार सबसिडी दिया, पण गोंयचें नुस्तें ते गाडयांनी भरून भरून भायर धाडूंक सोदतात ते बंद करा. 25 रुपयाचे ते पॅकेट आहा. नुस्त्या फॉर्म्युलान आसा वो ना हे पळोवपाचे ते पेपर येयल्या. तूं जाय जाल्यार ते 25 रुपयाचे पॅकेट प्रत्येकाक दी मरे. तुमकां जाय जाल्यार नुस्त्याक तुमी ते चेक करा म्हणून. ते करोडो रुपया तुमी कित्याक मोडटा? तुमचे रॅकेट सगळे बंद उरोंक जाय म्हणून हे सगळे कारनामे तुमचे चल्ला. विजय सरदेसायान रिजायन जावपाक जाय. आज तुका नुस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा जो आमचो गोंयकाराचो प्रश्न आहा. गोंयकार पण म्हणटा तूं. हांव तुका म्हणटा फटकिरो. ते फॉर्मालिनाचे देखून सी कितले तांकां एक्सप्लेनेशन दिवपा पडटा. इंटरनॅशनल मनशां हाडपा पडले तांकां. आनी इवन देर रजिस्ट्रेशन FDA रजिस्ट्रेशन पासून 10 parties have made applications. All applications are same address. Any application with all 12 lakhs per annum business turnover. 12 lakhs salary महिना 1 लाख जालो. 1 लाख जालो जाल्यार दिसा 4,000 जाले. 4,000 बिझनेस केलो जाल्यार समथिंग इज रॉंग. So FDA is under cloud again for giving them registration. When FDA first raided it, that Ibrahim is on record. What he said? He says आपणाक 1 crore business loss जाला. So हुंय तरी ईडीन तेजे रेड मारपा नाका. आतां ईडी नसना आतां रेड करची पडली तांकां. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि विराज कामत. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. हळदोणच्या भाजपा आमदाराचो पूत कायल टिकलोक सोमारा सांजे कडेन बेळगांवां अटक जाली आनी रोखडोच ताका बेलाचेर सोडयलोय बी. 2 चलयांचेर ताणें गाडी घाली. ह्या 2 भयणी मदल्या एकल्याक आत्ताक मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर जखमी अवस्थेत ताणें तशेंच सोडून दिल्लें. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. ही घडणूक सांजे सुमार 6 वरांचेर घडली.
हळदोणच्या आमदाराचो चलो कायल टिकलोन दोगा चलयांचेर गाडी घाली. थंय हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी हो प्रकार पळयलो आनी ते खुबळ्ळे. कायलाचे लक्झरियस कारीक उजो लावन तांणी ताचे वयली तिडक काडली. उपरांत पुलिसांनी थंय येवन कायलाक अटक केली, पूण रोखडोच ताका बेलय मेळ्ळो. चलयेक जाग्यारच मरण आयलें जाल्यार ताचे भयणीक गंभीर अवस्थेन हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. गोवा 365 ब्युरो पणजी. गोंयच्या राजकारणाक दिसान दीस वेगवेगळो रंग चढत आसा. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्र्या आड उलोवन फाटल्या सप्तकांत बोवाळ घाल्लो. आतां मुख्यमंत्र्याक दिल्ली हॉस्पिटलांत मेळून येतकीर तो मातसो थंड जालासो दिसता. आपणे काडिल्ले प्रश्न फुडल्या 15 दिसांत सुटावे जातले अशें तो आतां सांगता. मंत्रिमंडळात बदल जातकीर उपसभापती आशिल्लो कळंगुटेचो सत्ताधारी आमदार मायकल लोबो अचकीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचेर उसळिल्लो. प्रशासनात आशिल्ल्यो 3000 नोकऱ्यो अजून कित्याक गोंयकार तरणाट्यां खातीर उक्त्यो करनात काय म्हणून ताणें मुख्यमंत्र्याक पत्रय बरयल्लें. उपरांत रोखडोच तो दिल्ली वचून मुख्यमंत्र्याक हॉस्पिटलांत मेळून आयलो. मंगळारा लुवणेच्या मशिनाचें उक्तावण करतकीर तो ताचेर पत्रकारां कडेन उलयलो. दिल्ली गेल्लो हांव इतल्याकूच लागून की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका आपयल्लो आनी हांव वचून मेवलो ताका सांगलें हांवें द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ गोवा, स्पेशली द एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जेंकां अपेक्षा आहा आमच्या सरकारा कडसून खूब. हांवें जे उलयलां इज फॉर आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या युथा खातीर, तेंच्या फ्युचरा खातीर आनी तेंची काळजी घेवपाक हो आमचो ड्युटी आहा. आमकां निवडून दिल्या तेंच्यांनी, आमदारांक निवडून दिल्या, 40 आमदारांची ड्युटी तेंची काळजी घेवपाक आनी जे कितें करपाक जाय ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपूण करून दिता म्हणून. आय एम होपिंग दॅट इन द नेक्स्ट 15 days positive results will come from this meeting of mine with the honorable chief minister. कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. वेर्णाच्या नुस्तें बाजाराच्या सध्याच्या स्थितीवेल्यान आमदार आनी ताच्या वावुरप्यां मदीं राजकी संघर्श निर्माण जावपाची चिन्नां दिसतात. वेर्णाच्या नुस्तें बाजाराची स्थिती सामकी पेड्यार जाल्यात. ताका लागून बाजारांत नुस्तें विकपी बायलांक त्रास जावपाक लागला. एका वर्सा पयलीं नुस्त्या बाजाराचो बुन्यादी फातर घातिल्लो, पूण मार्केटाचें बांदकाम अजूनय चालू जावंक ना. एका वर्सा आदीं मार्केट बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्या सरपंच आनी आमदाराचेर आदलो आमदार आनी नुस्तेकार बायलां चाळवल्यांत. बाजारांत लायट ना, बाजाराची पाखी तांकांच दुरुस्त करची पडटात अशें बाजारांत नुस्तें विकपाक येवपी बायलां सांगतात. तिंगा एक मूस काय उबो रावना, एक नायट ना तिंगा. लायट गायलो आमी देखून कित्याक मागीर दोन देखून आनी म्हळ्यार ती न्हय देखून आयान देखून काळ काम कितें करूं मद्दारी काडूंक जाता, कांय करूं मेळना तिंगा. आनी कोणा सांगल्यार हे मनीस बाबा आयकनाय. तिठो बांदूंक वरोस काडले, हातोर बसयलो, अजून आमगे तिठो जायना. कोणी बसवलं हातोर? सरपंच आनी कोण बसयलो. केन्ना वरस जालें? केन्ना वरस जालें काय? काल वरस जालें. तुम्ही पुतून विचारलं ना सरपंचाक? सरपंचाक विचारलो ना पुतून? सरपंच आमी आनी पुतून कितें चालवलें आमगे पादिग्रान तेदू सांगलोलें हो तीट तुका जातलो अशें म्हळ्यार तेणें सांगलां वय म्हूण. एक वर्स जालें गेल्ल्या 7 ऑक्टोबर 2017 हांगासर फावंडेशन स्टोन घातलेलो आमदार आशिल्लो. सरपंचान ताचें इनॉग्रेशन केलें आनी ह्या नुस्तेकारांक प्रॉमीस केलें आपूण हें नुस्तें मार्केट तुमकां रिनोवेट करून दित म्हूण. आयज हेजी परिस्थिती पळयल्यार वर्स जावन सोंपलें काल, तेजें कांय खबरूच ना. फावंडेशन स्टोन फाटल्यान उडयल्लो आहा. आयज ह्या नुस्त्या मार्केटान लायट ना. मेन म्हणटा ती लायट. ह्या लोकांक हांगासर भोंवपाक एटलिस्ट एक लायट जायी. हेजी रुफींग पळया. ह्या लोकांनी, ह्या नुस्तेकारांनी कोण नुस्तें विकता तांणी हांगा तुट्टा आनी आपणें बांदलां वर्स जालें म्हणून. मात मार्केट बांदपा वेल्यान जाल्ले हे आरोप थळावो आमदार आनी सरपंच न्हयकारतात. परवानगी मेळटकच मार्केटाचें बांदकाम चालू करतले अशें तांचें म्हणणें. मार्केटाचें बांदकाम करपाक वेळ जालो ही गजाल सरपंच मान्यच करिना. ताचे बदला तो थळावे लोक आनी आदल्या आमदाराचेर चाळवला. फिश मार्केटाचो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल जावन टेंडर जालो. 3 फावट जालो. फर्स्ट फावट कोणें कोट करूना, सेकंड टायमूय कोट करूना. आतां 3rd टायम आमगे रॉय म्हूण आमगेलो वेर्ना एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा, ताका सरपंचान रिक्वेस्ट केलो तो टेंडर कर म्हूण. ते तुका जाय जाण तेजे कोट करूंक सोदनाय आनी तेणें तो कोट केलो आहा आनी तेजी एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑर्डर आमकां आहा थंय. ही एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑर्डर मेळ्ळ्या आनी आतां तो आनी थोड्या दिसांनी हें काम स्टार्ट करतलो. तेगे आनी म्हण तें काम कांय ना. आनी हो आदलो आमदारा बारा भोंवतो, मिकी बारा भोंवता
आमगे पळय टेंडर जाला, हेजो टेंडर जाला फीश मार्केटाचो, हे मिकीन गेले ते फाटी कितली बसयलोल्यो फावंडेशन स्टोन बसयलो तशें आहाय, अजून कामां जालें नाय. आनी ते सांगू मग आमगेले आमदारान कांय काम केलें ना. खरें म्हणल्यार 1-1.5 वर्स जाले आमगेले पण आमदारान बाबाशेनान इतू काम केलो आहाय, हेणे 5 वर्सां देखून केलें नाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया आणि एक लहानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. धांवशिरे प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तसेच शिक्षकांनी फोंडेच्या एडीआय ऑफिसाचेर मोर्चा भरून शिक्षक दिवपाची मागणी केली. एडीआयन तांची ही मागणी रोखडीच मान्य केली. फकत इतिहासाचेच नजरेन न्हय जाल्यार पर्यावरणाचे भान येवचें, सामाजीक जाणविकाय जावची हेच खातीर संघर्श करतल्या लोकनेत्यांची चरित्रां आयचे पिळगे मुखार येवपाक जाय असो विचार दाभाळ ते दिल्ली विनय तेंडुलकार ह्या पुस्तकाच्या विमोचना वेळार मानेस्तांनी मांडलो. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकाराची जिणेचेर संजीव वेरेकारान हें पुस्तक बरयलां. उक्तावणाक ज्येष्ठ साहित्यीक पद्मश्री सुरेश आमोणकार, आदल्यो मंत्री निर्मला सावंत, कांता गावडे, प्रवीण कुंकळकार, लेखक संजीव वेरेकार, विनय तेंडुलकार आनी तांच्यो घरकान्न विभा तेंडुलकार हाजीर आशिल्ल्यो. पुस्तक तयार जाले उपरांत तातूंतलें एक्कय उतर तेंडुलकारान काडपाक लावंक ना. जसो तेंडुलकार दिसलो तसो मांडलो अशें लेखक वेरेकारान सांगलें. विनय बाब लिफ्टान बसून दाबाळ सावन दिल्ली वचूना. दाबाळ सावन दिल्लीचो जो ताजो प्रवास आसा तो लिफ्टान बसून वचूना. तो ताज्या बरोवपांतलो आनंद म्हाकाय मेळचो नाशिल्लो. तसो जर प्रवास ताणें केल्लो जाल्यार म्हाका आनंद मेळचो नाशिल्लो. ताच्या ह्या प्रवासांत काटे कुटे ताका तपल्यात, फातर लागल्यात, धोबरां धवडाव्यात. हांव सांगूंक सोदतां तो दिल्लीक चलत गेला म्हणून. कितलेशेच तरेचे स्पीड ब्रेकर पार करीत गेला. भाजीचो धंदो केलो, बशी चलोवपाक घेतल्यो, ट्रकाचो बिझनेस केलो, डेम्पो कंपनीत नोकरी केली आणि बारीक बारीक धंदे ते सगळे कण्ण नाटकांनी विकपाचे ते सुद्दां धंदे केले. सरकारी बांय बांदपाची सुरवातीक बांय बांदपाचे धंदे म्हाजो नागेश बाब सामंत हांगा खंय तरी बसला. बांय बांदपाची सुद्दां आमी बेळगांव वचून लेबर बांदपाचे प्रयत्न केले कॉन्ट्रॅक्टर. अशे कितलेशेच वेवसाय आमी केले. मुळेच्या रूपान साखर खावपाचे वृत्तीक लागून विनय राजकारणान तग धरून रावला. भौशीक जिवितान आवडटना मनशान आपूण खंयच्या जातींतल्यान आयला हें विसरूंक जाय, मनीस म्हणून वावरूंक जाय हे विनय बाब आपले जिणेंतले देखीन करतात. तांकां जातींच्या बिरुदाची गरजच भासना. कर्तृत्व हीच मनशाची जात आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. शिवाजी महाराज हिंदुस्थानाचो, महाराष्ट्राचोय न्हय हें याद दवरूं जाय. कित्याक तो हिंदुस्थानाचो की ताणें सगळ्यांक जाती धर्माच्या लोकांक एकी कडेन हाडलो. त्या वेळार ताणें जातीचो विचार केलो ना. तागेले सगळे तरेचे लोक आशिल्ले. दलित लोकांक सुद्दां ताणें पालखेक धरपाचो अधिकार दिवचो म्हणून ब्राह्मणा कडेन तो झगडलो. आनी हें सगळें करतना ताजी जी इमेज व्हडली करपाची आशिल्ली ती व्हडली इमेज करपाक आमचे इतिहासकार कमी पडले. आमी विचार करता म्हजो वाडदिवस फोग मारप, गणपती म्हजो उत्सव, आमी फोग मारप. त्या भुरग्यांक तें सांगपाची गरज आसा ना. आमी समाजाचो विचार करूं जाय, आमी आमच्या पर्यावरणाचो विचार करूं जाय. आनी हें जेन्ना जातलें तेन्ना खरो समाज घडटलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.